नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. भांगर तस्करी विशीं गोमंतक टीव्हीन दिल्ले बातमेची पुलिशेन घेतली दखल. तपास करून अहवाल सादर करपाचो दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाचो आदेश. पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबुशानूच लोकांक घातले चाळून. निवृत्त डीवायएसपी मोहन नायकान दिली माहिती. जमीन रुपांतरणा खातीर आतां कायद्यान नवी तरतूद. मंत्रिमंडळाचो निर्णय. वादग्रस्त 16B कलम निमणे कडेन रद्द. कम्युनिदादीत बायलांक दिवचो समान हक्क. सडेतोड नायक कार्यावळीत उक्तायले मत. मार्दोळच्या फुलाकारांचेर काळ. जायाचे फुलांच्या माळ्याक परतून एक फावट लागलो उजो. फुलकार समाजाच्या लोकांनी उक्तायली तिडक. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक नवी संद. पर्यटन आनी सरकारी धोरणाचो प्रचार करपाक मेळटलो संदीचो लाव. ESG वतीन येवजण लॉन्च. आनी आतां खबरो विस्तारांत. दुबयच्यान गोंयांत जावपी भांगरा तस्करी विशीं गोमंतक टीव्हीन दिल्ले बातमेची पुलिशेन दखल घेतला. ह्या सगळ्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान दिल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान कळटा. गोंयांत जावपी भांगर तस्करीचो संबंद दुबयच्या दाऊद गँगा कडेन आसा. तशेंच कर्नाटक भटकळचे 2 तरणाटे तातूंत घुसपाल्यात. दुबयच्यान गोंयांत भांगराची तस्करी करपा खातीर गोंयच्या तरणाट्यांचो वापर जाता. तांणी तशें करपाक न्हयकार दिल्ल्यान तांकां जिवे मारपाची धमकी दितात, अशी माहिती गोमंतक टीव्हीन दिल्या. तुम्ही अंडरग्राउंड आसा सगळे. मातशें भिवन रावचें पडटा, कित्याक ते आमकां ते भटकलच्यान ते नबील आनी हुसेन फोन मारतात घरान बी. म्हाज्या बायलेच्या नंबरार बी फोन मारलो. बरें, नबील आनी हुसेन ही 2 नांवां भटकळची म्हटली ती. ते तुमकां त्रास दितात. ते कोण, कशें, कितें, तेंचो संबंध तुमच्या कडेन कसो येयलो तो आमी मागीर तूं आमकां सगळें सांग. तुका कितें त्रास जाता सद्या? तुका कोण कितें धमकी बी तशें? हुसेन आनी नबील धमकी दिता आमकां. हुसेन आनी नबील हेच धमकी दितात. धमकी दिता कितें म्हणून धमकी दितात? वो बोल के हमको उठाता, घर से उठाता बोल के. घरच्यान उठयता, तुमकां उखलता म्हणून. आनी तुका? ते नबील आनी हुसेनीच. नबील आनी हुसेन. हय, ते कामासून उखलता म्हणटा. ते धमकी दिता, तुवें आवय बापाक उखलता. बरें, तूं कामाक खंय आसता? एअरपोर्टार हांव. तूं एअरपोर्टार आसता. हय. तूं? हांव सद्या कोणाची गाडी चलयता. गाडी चलयता. आनी तूं? हांव बारा मे एअरपोर्ट पे. तूं बी एअरपोर्ट पे. सो हे 2 जाण, गणेश आनी साहिल, हे 2 जाण एअरपोर्टार कामार. आनी म्हाका दिसता तुमी हांगा येतना तुमच्या वांगडा आनी 2 जाण भुरगे आसले न्हू. ते कितें जालें? ते तुमच्या वांगडा अंडरग्राउंड आहा? तेमी आसलेले, तांकां बी फोन येतालो. तेमी भिवन रावलेले. तर आतां तुमच्या कडेन येता म्हळ्यार तेमी धांवले. बरें. नबील आनी हुसेन ही 2 नांवां तुमी घेतली. ते दोगूय भटकळचे. बरें, तुमचो तेंचो कॉन्टॅक्ट कसो जालो आनी कितें जालें एग्जॅक्ट तें आमकां सांग. म्हाका म्हाज्या भावान फोन केलो. कोण, नांव कितें? सचिन. खंय रावता? मांगरान. भाव म्हणजे कोण स्पेसिफीक? कजन भाव. काकाचो चेडो? आतेच चेडो. ओके. तो डेवीड आनी सुदेश म्हाका मेळ्ळो. म्हाका एकटो आपयलो आनी सांगपाक लागलो की अशें काम आसा, तूं यो, डेविडाच्या घरान मिटींग आसा, तूं यो म्हणपाक लागलो. सो सचिनान तुका आपयलो डेविडाच्या घरा. डेविड खंयचो? डेवीड बी थंयचोच. वास्कोचो. ते सगळे वास्कोचेच आसा भुरगे. सचिन, डेविड. एमी सचिन, डेवीड आनी सुदेश येयल्ले न्हू म्हाज्या कडेन. डेविडाच्या घरा कडेन मिटींगा मातसो यो म्हणून. मागीर हांव गेलो मिटींगेक. वयतकच ते नबील हुसेन बसलेले. तेंच्यांनी सांगलें, पळय आमी कॉस्मेटिक्साचे बिझनस करता. म्हणजे डेविडाच्या घरा कोण डेविड, कोण तो हुसेन आनी नबील हे दोगूय जाण आसले. तुमची वाट पळयताले. ओके. सो तुमी गेले. सो थंय मागीर कितें जालें? थंय गेवतकच तो आमकां सांगपाक लागलो, पळय आमी कॉस्मेटिक्साचे एक बिझनस करता, काम आहा, तर तुम्ही बी इंटरेस्टेड आहा जाल्यार काम करा आमच्या वांगडा म्हणपाक लागलो. आमी जाल्यार काम कितें आहा काय ना म्हणपाक लागलो. 4 दीस थंय दुबय रावपाचें. आमचें कितें कॉस्मेटिक्स आसा ते आमचे कॉस्मेटिक्स हांगा डिलींग जाता कॉस्मेटिक्साचें म्हणपाक लागलो भटकलान. ओके. तर आमी तुमकां जे कॉस्मेटिक्स, नबील वयर आसतलो, हांव हांगाच रावतलो तुमचे ते. वयर म्हणजे नबील वयर आसतलो, दुबय रावतालो. आनी आपूण हुसेन हांगा आसतलो म्हणपाक? हांगा आसतालो. आतां समज आमी थंय फ्लायटीन थंय गेले न्हू जाल्यार आमकां रिसीव करपाक नबील येतालो. नबील येवन रुमान रावयतालो. मागीर जे सगळे शॉपिंग विपिंगाचे सगळे केले बी.
दुबय सगळे शॉपिंगाचे सगळे करून जातकच मागीर तो आमकां भितूर आमी ड्युटी फ्री पावले न्हू तेन्ना हेंचो एकटो मनीस येतालो आनी आमकां कॉस्मेटिक्स दितालो खंय दुबय एअरपोर्टार दुबय ड्युटी फ्रीचेर येवन आमकां अशें सिग्नल दितालो हे जाय असो अमके जाग्यार तूं राव आनी आमी रावतकच आमकां कॉस्मेटिक्स दितालो थंय येवन ह्या विशयीची सविस्तर मुलाखत तुमकां पळोवपाक मेळटली गोमंतक टीव्हीच्या फेसबूक पेजीचेर आनी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर. मंत्री बाबूश मोन्सेराताच्यो अडचणी सोंपनात. आदी स्मार्ट सिटी उपरांत काळजाचो आताक आनी आतां पणजे पुलीस स्टेशनाची केस. पणजे पुलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणात बाबुशाच्यो अडचणी वाडपाक शकता. दोग दुबावितांच्या सुटके खातीर बाबुशान पणजे पुलीस स्टेशनात खंय बोवाळ घालपाक सुरवात केली. तशेंच पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपा खातीर बाबुशानूच लोकांक चाळून घातिल्ल्याचे साक्ष निवृत्त डीवायएसपी मोहन नायकान दिल्या. मंत्री बाबुशाच्यो अडचणी सोंपनात पयलीं स्मार्ट सिटीच्या बोवाळा वयल्यान बाबुशाचेर जायत्या जाणांनी टिका केली. हातूनच बाबुशाक काळजाचो आताक आयलो आनी ताका जीएमसीन भरती करचो पडलो. बाबुशाचेर एंजिओप्लास्टी जाली. सद्याक ताची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा. पूण आतांच पणजे पुलीस स्टेशनाच्या केशीचो जी घडणूक आसली ती वयर येयल्या. ह्या प्रकरणात जी स्पेशल कोर्टा मुखार जी ट्रायल जाली तातूंत आदलो डीवायएसपी मोहन नायकान एक साक्ष दिला. हे साक्षीत तेणें म्हटलां की पणजे पुलीस स्टेशनाचेर जो हल्लो जाल्लो त्या हल्ल्यात बाबुशानूच लोकांक प्रवृत्त केले हल्लो करपाक अशी तरेची साक्ष मोहन नायकान दिल्ली आसा. ते भायर ताणें म्हटलें की जे 2 दुबावीत आरोपी आसले तांचे सुटके खातीर मंत्री बाबुशान पुलीस स्टेशनात येवन बोवाळ घालपाक सुरवात केल्ली आसा अशी तरेची साक्ष डीवायएसपीन आदल्या डीवायएसपीन दिल्ली आसा आनी हाजो फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव सुशांत गांवस. जमीन रुपांतराक लागून वादग्रस्त थारिल्ले 16B कलम निमणे कडेन काडून निर्णय मंत्रिमंडळान घेतलो. 30 ऑगस्ट 2018 वर्सा ह्या कलमाचो कायद्यान आस्पाव केल्लो. हे कलम जरी रद्द केले असले तरी झोन बदलाची तरतूद कायद्यान तशीच आसा. ह्या कलमाच्या जाग्यार दुसरे कलम कायद्यान आस्पावन घेतले. कम्युनिदादी मुखेलपणान 3 प्रकारच्यो आसात. पयले गांवकरी, दुसरे शेअर होल्डर आनी तिसरे गांवकरी आनी शेअर होल्डर आनी गांवकरी. कम्युनिदादांत बायलां भागधारक आसात तर गांवकरी पद्दतीत दादल्यांक अधिकार आसात. जर एखाद्या गांवकाराक चली आसली जाल्यार तिचें कितें? त्या खातीर कम्युनिदादीत बायलांक समान हक्क मेळप गरजेचें आशिल्ल्याचे विजिलिया डिसा हाणें गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांचे सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत उलयतना सांगले. वेळार जेन्ना कम्युनिदाद ग्रामसंस्था आनी टेम्पलाचे जेन्ना नेम तयार केल्ले इट मस्ट बी द सेम. ताचेर अभ्यास आनी चर्चा जावपाक जावपाची जाय. गरज आसा. आतां पयले सुवातेर कोमदादी ज्यो आसा त्यो 3 भासाच्यो आसा. एके भाशेचे कोमदादेन फक्त गांवकार असतात. दुसरे भाशेचे तो फक्त शेअर होल्डर असता. आनी तिसरी जी आसा ती हायब्रीड गांवकार आनी शेअर होल्डर दोनूय. बायलो शेअर होल्डर आसात आनी तातूंतल्यान त्यो आतां थोड्यो आमच्यो बायलो मॅनेजींग कमिटीचेर पावल्यात. त्यो तांकां एज शेअर होल्डर्स म्हूण तांकां मॅनेजींग कमिटीचेर पावयला. आतां प्रॉब्लम आसा तो गांवकारीचे. जी लिनियेज आसा ती फक्त चल्याक आसा, चलयेक ना. म्हणटूच जशें समज एका दादल्याक गांवकाराक फक्त चलयो आसा, मागीर फुडें गांवकारी कशी वतली? मेन पॉयंट हो. ओके, आमी ते शेअर होल्डर ताचे उलयना, आमी हक्काचे उलयता. मार्दोळ वाठारांतल्या जायांच्या फुलांच्या मळाक परतून एक फावट उजो लागलो. फाटल्या वर्सा अशीच एक घडणूक घडिल्ली. मार्दोळच्या फुलकार समाजांनी कश्ट करून वाडयल्ल्या झाडांचें पीक नश्ट जायत चल्लां देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली. सरकारान बेगोबेग ह्या घडणुकीचेर कारवाय करची अशी मागणी फुलकार समाजाच्या लोकांनी केल्या. सोशल मिडियाचेर भरपूर फॉलोवर्स आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर सरकारान नवी येवजण चालीक लायली.
ह्या येवजणे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक पर्यटन तशेंच सरकारी धोरणाचो प्रसार करपाची संद मेळटली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेंत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या विशीं म्हायती दिल्या. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक आतां सरकारी येवजणेचो लाव मेळटलो. ही येवजणेक 2 कोटींची तरतूद केल्या. गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन ही येवजण चालीक लायल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन एखाद्री बरी सुवात वा सरकारी धोरणाचो प्रचार करपा खातीर सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांचो वापर जातलो. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक 1 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्ट दितले. सरकाराक तांचें काम आवडलें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट वाडोवन दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल परत एकदां आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन गोंयकारांक नवी संद दिवपा खातीर एम्पॅनलमेंट ऑफ द सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर ही स्कीम आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन आमी लॉन्च करता. हाजो मूळ पर्पज जो आसा, आमी पळयता की गव्हर्मेंट आपल्यो वेगवेगळ्यो योजना वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो वेगवेगळ्या एडवर्टायजमेंट माध्यमांतल्यान टीव्ही, रेडिओ, पेपर, न्यूजपेपर्स आनी इवन दो होर्डिंग्स ह्या सगळ्या माध्यमांच्यान लोकां पर्यंत पावता आयज पर्यंत. बट तरी सुद्दां आज सगळ्यांत व्हडलो इन्फ्लुएन्स जो आसा हो सोशल मिडियाचो इन्फ्लुएन्स लोकांचेर दिसता. लोक डे टू डे वेगवेगळे सोशल मिडियाचे इन्फ्लुएन्सर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तोच कन्सेप्ट लक्षांत घेवन आमी गोंय सरकारच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां पर्यंत पावपा खातीर सोशल मिडियाचो यूज करपाचो थारायला. आनी जेणे करून आमी सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन, म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा, फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले. म्हणजे कॅटेगरी A, B, C अकॉर्डिंग टू डॅट कॅटेगरी, म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा तेज्या आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले. कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप. कंटेंट तेंच्यांनी क्रिएट करून तांच्यांनी आमच्या कडल्यान एप्रुवल घेवचो त्या कंटेंटा खातीर आनी तो कंटेंट मागीर तेंच्यांनी प्रमोट करचो. विशेश करून 15 year रेजिडन्स ताज्या खातीर कंपल्सरी आसा, कारण आमी गोंयकारांक प्रमोट करपाक सोदता म्हणून 15 वर्साची रेजिडन्स हो कंपल्सरी. आनी सोशल मिडियाचेर आसलेलो 18 वर्साच्या पेक्षा चड आसचो. धाकल्या भुरग्यां खातीर न्ही, नाजाल्यार परत आमी 18 वर्साच्या सकयले भुरगे ते आजकाल ते एक्सपर्ट जाल्ले आसा. बट दीस स्कीम इज एलिजिबल इटसेल्फ फॉर द अबाव 18 year एंड अबाव. ओके, त्या खातीर वेगवेगळ्यो सिलेक्शन जे आहा पळय, सिलेक्शन कमिटी ती स्क्रुटनायज करतली आनी ताज्या उपरांत 1 वर्सा खातीर आमी कॉन्ट्रॅक्ट हो इनिशियली तांच्या बरोबर हे सायन करतले. पुराय आमचे कडेन ESG आनी DIP डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ह्या दोगांयच्या हातूंतल्यान ही स्कीम जी आसा ती वर्क जातली. एकेच न्ही तर तेजे फायनान्शियल प्रोविजनूय बी आतां त्या बजेटांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 2 crores of rupees ताका फायनान्शियल बजेटरी प्रोविजन सुद्दां आसतलें. ही स्कीम आमी आतां लॉन्च करून पूर्णता बजेटाच्या उपरांत तेजें इम्प्लिमेंटेशन रोखडेंच सुरूय जातलें. ताजें आमी पयलीं फक्त एकच खातीर केलां की ऑन बोर्ड घेवन स्क्रुटनी करून तांकां बाकीचें सगळें करपा खातीर ताजो खूब मोठो उपयोग आमकां जातलो. त्या ती इंडिविज्युअल सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जे आसा पळय न्हू, दे मे एप्लाय आफ्टर. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक नव्या येवजणेचो लाव घेवपाक 3 सप्तक आसात. 14 फेब्रुवारी मेरेन esg.co.in हे वेबसायटीचेर अर्ज करूं येता. गोंयकारांनी हे येवजणेचो लाव घेवचो अशें ESGची उपाध्यक्ष डिलायला लोबोन सांगलें. तशेंच ह्या येवजणेंत 4 गट आसतले अशेंय डिलायला लोबोन स्पश्ट केलें. 3 weeks सुमार आहा आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांक येवचे आनी हांगा esg.co.in ह्या वेबसायटीर वयचे, सगळे तुमचे डिटेल्स आहा ते अपलोड करचे. पयले म्हणटा तो गोंयकार आसूंक जाय, 15 years रेजिडन्स सर्टिफिकेट, मागीर 18 वर्साचो अभाव आसूंक जाय, धाकटे भुरगे आसूंक फावना, एनीवन हू इज 18 years एंड अबाव. द एप्लिकंट शॅड हॅव पब्लीक सोशल मिडिया अकाउंट, नॉट प्रायवेट.
This is one of this public social media account, and Page आसपाक. and it should be in their individual name. It should not be in the name of a company or some group. मागीर कॅटेगरी केल्यात आमी, कॅटेगरी ए, कॅटेगरी बी, कॅटेगरी सी आणि कॅटेगरी डी ऑफ दीस सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स. कॅटेगरी ए कितें 1 लाख आणि अबाव फॉलोवर्स और सबस्क्रायबर्स आहा ते. कॅटेगरी बी इज बिटवीन 50,000 to 99,999. Below 1 lakh. Yeah, below 1 lakh and Between 50,000. Category C is 25,000 to 49,999. तो कॅटेगरी सी पडटलो आणि कॅटेगरी डी इज 10,000 to 24,999. हे 4 ग्रुप्स केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयचो 2024 ते 2025 वर्साचो अर्थसंकल्प 8 फेब्रुवारीक मांडटले अशी माहिती BSC मिटिंगे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. ह्यान पयलीं 6 फेब्रुवारीक अर्थसंकल्प मांडपाचे थारिल्ले, मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय भेटेच्या फाटभुंयेर ह्या वेळापत्रकांत बदल केला अशी माहिती गोपां कडल्यान मेळ्ळ्या. डेट 8 तारखे दिसते. रिक्वेस्ट आशिल्ली रस्ते कित्याक करपाचे मडगांव हॉस्पिसियोच्या पोरण्या इमारतीचो एक कुडको कोसळ्ळो, मात देवादयेन कोणाक दुखापत जाली ना. सध्या सामान आनी स्टाफाक दुसऱ्या वाटेन शिफ्ट केला अशी माहिती दोतोर अमिता लोटलीकर हांणी दिल्या. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन सावयो कुतिनो म्हणटा ह्या इमारतीची दुरुस्ती करची म्हणून सरकारा कडेन मागणी करून थकले. सरकार गरज आसा थंय पयशे दिवपाक तयार ना असोय आरोप सावयो कुतिनोन केला. इम्युनायझेशन बी चालू आशिल्लें, पूण हे एक्चुली तांकां कांय प्रॉब्लम नाशिल्लो इम्युनायझेशन कॉन्डक्ट करता ते. सज्जा ऑफ द अनयूज पार्ट ऑफ द बिल्डींग आसा पळय ताचो एक पीस कोलॅप्स जालो. तो कोलॅप्स जालो म्हणून जस्ट एज प्रिकॉशनरी मेजर आमी ते दुसरे कडेन वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ जस्ट शिफ्टींग ऑन द अदर सायड ऑफ द बिल्डींग. आनी तशें कोणाक कांयच जावं ना, कांयच डॅमेज बी तशें कोणाक हार्म बी कांयच जावं ना. जस्ट इन द प्रिकॉशनरी मेजर वी आर प्लॅनिंग टू शिफ्ट ऑन द अदर सायड. आज जे आमी कॉलेप्स जाल्ले आसा जाल्यार एक पोर्शन सज्जा काँक्रीट सज्जा आशिल्लो तो कॉलेप्स इनफॅक्ट ग्लास पेज देखून फुटले आनी त्या कारणाक लागून आतां सगळें एंटायर ओल्ड हातून शिफ्ट केल्लें आहा. इनफॅक्ट एक ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणल्यार जाता, कित्याक आमी मागत आशिल्ले की जो हेरिटेज हाजो लेगसी आहा आमचो फादर मिरांदाचो ताणें हें स्टार्ट केलें. आतां एक 155 इयर्स कितें तरी हें जाल्लें आसा फावंडेशन हाजें एनिवर्सरी जाल्लें. And त्याच immediately thereafter now see it is going back into his premises. तेणी जे केल्लें पळय तातूंत वयता. इनफॅक्ट आमी मागत आशिल्ले की कितें तर यूज जावच म्हणून जो फादर मिरांदाचें जें आशिल्लें तें स्वप्न दवरिल्लें ताणें हें लिगसी. आनी आज पळय देवानूच थंय धाडलें म्हणल्यार जाता तांकां. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल कितें जाय करचें पडटा गव्हर्मेंटाक, कित्याक हें हांगा शिफ्ट केल्लें कित्याक थंय पडलें म्हणून तो अर्बन सेंटर जो चलतालो तें कॉलेप्स जाल्लें म्हणून हांगा शिफ्ट केल्लें आनी हें पडपाक लागलें. म्हळ्यार मेंटेनन्स तुमी करीत ना. आतां तें 14 lakhs कितें एस्टिमेट जाल्लो, सिंगल टेंडर जालें म्हणून आतां कितलें तें जालां आतां वर्स जावपा आयलें. सिंगल टेंडर जावनूय बी तुमी तें एक्सेप्ट करपाक शकना. 14 lakhs एस्टिमेट. हांगा प्रायम मिनिस्टर येता तेन्ना 10 कोटीचो आमकां बील मेळ्ळां, ताजेरूय आमी उलयतले आज मुखार. ते नॅशनल गेम्स जाल्ले आनी हांगा 14 lakhs हें जायना. 10 crores काम दिलां विदाउट टेंडर. And Prime Minister had come during national games, and here you cannot give a single tender for 14 lakhs for a urban health center. What sort of administration is going on? What sort of this thing is going on? Functioning? How is this government functioning? विकसीत भारत 2047चे सपन साकार करपा खातीर नवो मतदार म्हत्वाचे आसात. नवा मतदारांनी लोकसभा वेंचणुकेच्या भाजप जाहीरनाम्या खातीर सुचोवण्यो नमो ॲपाचेर धाडच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. तशेंच राष्ट्रीय मतदार दिसा निमतान नव मतदारांक परबी भेटयली. चीफ इलेक्शन कमिशन हेज्यांनी नॅशनल वोटर्स डे पुराय देशभर मनयता आनी त्या निमित्तांत नमो नव मतदार संमेलन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हांच्यानी पुराय देशभर ऑर्गनायज केला. आत्ताच 11:30 ते 12 पर्यंत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी
तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान सगळ्या नवमतदारांक ॲड्रेस केले आनी नवमतदारांक ॲड्रेस करता आसतना तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या मॅनिफेस्टोत नवमतदारांनी पार्टिसिपेट करचें. नमो ॲपचेर तेंच्यांनी तेंच्या मॅनिफेस्टो खातीर सजेशन्स धाडची. हांव गोंयच्या सगळ्या वोटर्सांक आव्हान करता की येता त्या लोकसभेच्या मॅनिफेस्टो खातीर तेंच्यो आयडियाज तांच्यांनी शेअर करच्यो नमो ॲपाचेर. निश्चितरित्या आमी पळयता की आझादी का अमृत काळात विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर नवमतदार हे खूब म्हत्वाचे आसा आनी नवमतदार हे विकसीत भारताची दिशा ठरोवपी मतदार आसात. त्या खातीर हांव गोंयच्या सगळ्या आमच्या वोटर्सांक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते तेंच्यांनी जें आव्हान केलां तें सगळ्यांनी सजेशन्स दिवची. आपलो कोण वोटर्स उरला जाल्यार ताका वोटर लिस्टान तेजें नांव घालून घेवचें आनी सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात येता त्या लोकसभेक तांच्यांनी वोटींग करपा खातीर पार्टिसिपेट जावचें. परत एकदां नवमतदारांक खूब खूब शुभेच्छा. मडगांवच्या कांय चिकन दुकानदारांनी एक संघटना स्थापन केल्या. आमकां विश्वासात घेनासतना तांणी ही संघटना घडयल्या. संघटनेन घेवपा खातीर ते आमचे कडेन 14,500 मागताले, पूण जेन्ना आमी RTI घातली तेन्ना तांणी पयशे उणे केल्ल्याचे चिकन दुकानदार रॉय सांगता. रॉयाच्या कोतान चिकन संघटना हे गुड्डुला सावन जावन आसा. एसोसिएशनात 15 जाण मेंबर आहात. हाजो प्रेसिडेंट आसा प्रिस्को सिक्वेरामू आनी वायस प्रेसिडेंट आसा हो शाहरुख मंसुरीमू. सो हेंच्यांनी बाय फोर्सफुली एक एसोसिएशन घडलो. आमकां कोणाकूय कॉन्फिडन्सान घेवना आनी आमकां हातूंत एसोसिएशन नाकाय बी, कित्याक आमकां ते बेनिफिट्स कांय खबर ना. ते आमकां 10,500 14,500 डिमांड करताले. पूण जेन्ना आमी तेंचे RTI घातले तेंचे डॉक्युमेंट भायर काडपाक, तेन्ना तांकां कळून येयलें आमी RTI घातली. तेमी भियोन बेगीन तेमी जेन्ना CMA वांगडा सुभाष फळदेसाय वांगडा तेमी फोटो घातलेले ते आनी ती मॅसेज तेमी डिलीट केली. पूण तेची ऑडियो रिकॉर्डिंग आमचे कडेन आहा आनी तेजी मॅसेजी आमचे कडेन आहा. तुमी डिलीट कित्याक केली? तितून कितें ते भानगडी आहा. आतां ते म्हणटा 4,500 दिन भितर येयात. पूण 4,500 दिन भितर येयल्या पासून तेंचो आर्टिकल सांगता, RTI आर्टिकल सांगता की तेंच्यांनी आमकां केन्ना भायर मारपाक जाता. आतां हितून व्हड कितें एसोसिएशन करून. सो आमकां हें एसोसिएशन करपाचें ना. आमकां हें गोंयांत एसोसिएशन नाका. आमी रेडी ना. हें तेमी सांगलां ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकिपर्स एसोसिएशन अशें तांच्यान नांव दिलां. पूण जे कमिटीन आसा ते सगळे मडगांवचे. प्रिस्को जावं मॅक्रॉय जावं मेलरॉय जावं मागीर ते मुस्लिम्स कोण आहा ते सगळे जे कोण आहा ते खूब जाणां ते 15 जाणां ते सगळे मडगांवचे. मडगांव दुकान चलयता. ना आमच्यानी ही कमिटी इलेक्ट करूं ना. आमकां तेमी सांगूंकच ना. एक मिटिंगूय दिवंक ना. इन्फॉर्मेशन कांय दिवंक ना. तेंच्यांनी भितरले हो 15 जाणांचो पंगड घडयलो आनी एसोसिएशन घडोवन हाडलें. हें रॉंग न्हू. आमकां मिटिंगेक आपया, आमचे कडेन विचारा, इलेक्शन करा, आमी निवडून येता प्रेसिडेंट कोण तो. म्हापशा शाराची उदरगत आर्थीक शार म्हणून जावची, तशेंच म्हापशा बाजारपेठेंत व्हडा प्रमाणात वाड जावची म्हणून सहकार्य करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत सांगलें. तशेंच बोडगेश्वर जात्रेची समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयली. देव बोडगेश्वराच्या जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक गोंयकारांक समेस्त गोंयकारांक खूब शुभेच्छा. आज देव बोडगेश्वराच्या जात्रेक बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवपाक हांव आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष आनी खासदार संदानाचे तानावडे आमच्या म्हापशेचे आमदार विश्वा, त्याच बरोबर बोडगेश्वर देवस्थानची पुराय समिती तेंच्या बरोबर देवाचो आशिर्वाद घेवचो. दर वर्सा बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक येवपाचो योग देव धाडून दिता. परत एकदा एक मोठ्या व्हडा उत्साहात म्हापशांत बोडगेश्वराची जात्रा दर वर्सा प्रमाणे जाता. हे पळोवन आनंद जाता. बोडगेश्वर देवा कडेन मागता की आनिकूय बी म्हापशाचो आतां आमी ट्रेड सेलाच्या बरोबर मिटींग घेताले जाल्यार म्हापशा शहराचो विकास आनिकूय आर्थीक शहर म्हणून मोठ्या प्रमाणात जावचें. आर्थीक बाजारपेठ म्हापशाची खूब मोठ्या प्रमाणात वाडची. हाच्या खातीर इन फ्युचर म्हापसा खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक जाय ते सरकाराच्या वतीन ताका पुराय सहकार्य म्हापशाकारांक आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटीक सापडपाचें. हांव परत एकदां देव बोडगेश्वराच्यो जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. सत्तरी मालांतल्या सावर्शे वाठारांत उक्ते आशिल्ल्या उदकाच्या चेंबरात बैल पडलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून बैलाक जिवनदान दिलें. कांय म्हयन्या पयलीं हे चेंबरांनी धाकटी भुरगीं आनी जाणटी बायल पडपाची घडणूक घडिल्ली देखून थळाव्यांनी बेगोबेग उदकाच्या चेंबराचेर लादयो घालपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या.
टाकयेन बैल जावं भुरगीं पडटा केन्नाय अशी आनी आमी अशी चलयत भुरगीं खेळटा भितर पाणयेंत पडटा ते जबाबदारी कोण घेतालो तेका फातरी घालूंक जाय. हांगासर ओपनच आसता. हांगा ओपनच आसता हें. तुमची भुरगीं बारीक आसा आनी 2-3 वर्सां जालीं सांगलें ते घालता म्हणून फातरी म्हण घालूंक ना. आमकां सांगलें थंय चेंबर आसा हांगा चेंबर आसा ह्या चेंबराक घालता म्हणून सांगलें. सगळें ओपनच आसा. सगळें ओपन आसा. तुमी कितें उपाय योजना केली म्हणजे कोणाक सांगले बी? ना ते हांकां सांगलें कॉन्ट्रॅक्टर येयल्ले पळय ते करपाक तांकां सांगलेलें. तेंच्यांनी कितें करूं? तेंच्यांनी कितें करूंक ना. उदक सोडलें ह्या पायप लायनीन WRD ते जायते बागायतीन सोडलेले ते जायते फावट ते चेंबर आहा ते ओपन आसा आनी जायते फावट हांगा गोरवां किंवा भुरगीं धांवतना पडटा भितर आनी खूब अशे केसीस जाल्ले आहा तेन्ना तेंच्यांनी एक्शन घेवन चेंबरांचेर कवर करपाचें आनी पायप लायन पॅक करपाची हे घालपी अशी आमी कंप्लेंट जायते फावटी दिल्या पण अजून एक्शन घेवंक ना. तेन्ना तेजेर एक्शन घेवपाची कित्याक तर भुरग्यांचो आनी जनावरांचो प्रश्न आसा. आमकां हांगा टाकी आमकां पायप लायन वयल्यान घालूंक जायी भुरगीं पडटा गोरवां पडटा मागीर ते कोणी जाणटी पडलेले आमी तांकां ओडून काडूंक जावची ना. ते कितें जालें त्या टाकयेक? ते टाकये खोल आहा न्हू ते टाकये फातरी मोडल्यो. पयलीं आसलेली फातऱ्यो? फातरी आसले म्हण त्यो फातरी घालूंकच ना तांकां. आमी सद्या 670 हांगासर आसा आनी आमकां खबर आसा की जेन्ना उदकाची जेन्ना टाकयो ओपन आसता तेन्ना खुबशे अपघात जाता आनी हांगासर तशेंच जालेलें आसा. हांगासर WRDचे 2 चेंबर आसा आनी आमी पळोवंक शकता की ह्यो जो चेंबर आसा तो कितलो खोल आसा. ह्या हांगासर 2 चेंबर आसा. WRDन आतां सद्या जानेवारीच्यान उदक चालू केलां आनी जे बागायतीन सोडटा ह्या चेंबरा खातीर खुबशे अपघात जालेले आसा. हे दोनूय चेंबर ओपन आसा आनी ताका धाकणे अशें म्हणजे वयर अशें कवर अशें कितेंच ना आनी ताका लागून इल्ले दिसा हांगा अपघात जाता. काल हांगासर सकाळी बैल पडलो आनी तेज्या पयलीं हांगासर खुबशे गायी म्हशी आनी बैल सुद्दां पडलेले आसा. एक म्हातारी सुद्दां पडली म्हणटा भुरगे सुद्दां पडलेले आसा. ह्या संबंदी जे स्थानीक पंच सदस्य आसा त्यांनी सुद्दां पंचायतीन सुद्दां हेजें कळयल्लें आसा. WRDक सुद्दां तेंच्यांनी एप्लिकेशन दिल्लें आसा. ताका लागून संबंदीत खात्यान बेगींतल्या बेगीन हेजो सुटावो करून उपाय योजना करपाची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केलेली आसा. सावर्शाच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. इन्व्हेस्ट गोंय 2024 व्यवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024